की आमचे हे एस.टी. पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन गोवा असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीज हे लॉंग पेंडींग डिमांड आशिल्लो. जायते डिकेट जाले आमी हेका लागून झुजताले. आमचे जायते जाण ह्या झुजांत एस.टी. चळवळींत जायते आमचे भाव जे लिडर आशिल्ले ते मरण गेलो. तेंच पयलीं हांव उदगास कोत्ता. आमचे सोंपलेले आंतोनी गांवकार आशिल्ले आदले आमदार, तेच परी आमचे आदले मंत्री आनी आमदार मामा काडदोस, तेच परी आमचे आदले खोडेगांव स्पीकर आदले ते म्हटल्यार काशीनाथ जालमी, तेज भायर आमचो बाबूसो गांवकार आदलो आमदार पिटर गामा आनी अशे जायते लिडर आमचे हे चळवळीक भाग घेवन जायते तांणी काम केलें आनी ती आमच्या ह्या संवसारान अंतरले. तांकां हांव देवा स्वर्गीचें सूख मागता आनी आयच्या दिसाक ते खुशाल आसतले, कारण आमचे एस.टीचें रिजर्वेशन बील लोकसभेंत आनी कालच्या दिसाक राज्यसभेन पास जावन आतां तें आमच्या प्रेजिडेंटाचे नोडाक वेतलें आनी तेजे उपरांत आमचो सगलो मार्ग कंप्लीट जातलो. पयले सुवातेर हांव ह्या बद्दल आमचे BJP सरकार जाणें आमकां 2003 हो दर्जो दिल्लो 3 जातीक, गावडा, कुणबी आनी वेली एस.टी. कम्युनिटीज आमकां ताणें शेड्यूल्ड ट्रायब्स स्टेटसान घातिल्ले. ताचे उपरांत आमकां जायत्यो येवजण्यो 2012 आमकां आमच्या रमेश तावडकार जेन्ना ट्रायबल मंत्री जालो ताचे काल आमकां जायत्यो येवजण्यो स्किम्स मेवल्यो. ताचे उपरांत आमी चळवळ करीत आशिल्ले आनीक आमकां BJP सरकारान आश्वासन दिल्लें की ते आमकां हें बील रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिएडजस्टमेंट बील करून दितले म्हणून. आनी ते आमकां एक शिष्टमंडळ घेवन दिल्ली गेल्ले 2024 आनी थंय आमी आमचे युनियन मिनिस्टर अमित शाह, आमचे ट्रायबल मिनिस्टर, आमचे स्पीकर ऑफ लोकसभा हांकां आमी मेळोन ताणेंय आमकां फूल अश्युरन्स दिल्लें की हें तुमचें जातलेंच म्हणून. आनी आमकां सांगूंक खूश भोगता हें आयज सगळे मार्ग रस्ते क्लियर जाल्या, दोनी पार्लमेंटांनी तें पास जालां. हांव हे बद्दल काल राज्यसभेन तुमी पयलां आसतलें कितें जालें तें. काल राज्यसभेन जेन्ना आमचें हें बील आयलें तेन्ना काँग्रेस वॉकआवट जावन भायर सरून गेले आनीक आमच्या ह्या एस.टी. भावांक एक अपमान जसो केलो तेंच्यांनी गोंयच्या. ताणें तांचो प्रश्न दुसरे आशिल्ले जाल्यार ताणें हे आमचे गोवा एस.टी. पॉलिटिकल रिजर्वेशन बिलाक पार्टिसिपेट जावन मागीर भायर सरून वचोंक जातालें. पूण हे काँग्रेस पार्टीचे खासदारांक, काँग्रेस पार्टीक आमचे ट्रायबल लोकांचे, SC लोकांचे, OBC लोकांचे जावं वुमन्सांचे तांकां पडोंक ना. तांकां फक्त तांचो स्वार्थ. सो तें तियांनी काल पार्लमेंटान दाखयलां जे वॉकआवट करून. आमचे राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट ताणावडे हाचे आमी चड आनी चड उपकारी, कारण ताणें पयलें स्पेशल मेन्शन घातलें राज्यसभेन आनीक एक पावटूय तो उलयलो आनी काल राज्यसभेन तो कसो उलयला तो तुमी पयला. तो पार्टीचो अध्यक्ष आशिल्लो फाटले पावटी, तेन्ना ताणें जायते प्रयत्न केल्ले सदानंद शेट ताणावडेन की आमचे हे तिनूय जातीक हें पॉलिटिकल रिजर्वेशन बील पास करपाक, आनी ताच्या आदारान आमकां हें राज्यसभेंत बील आयज पास जालां. तेच परी आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री जाका सदांच हे काँग्रेस पार्टी आनी तांचे इंडी अलायन्स गोंयांतूय जायते पार्टी आसात, ताणें ताका सदांच टिका करताले. ताचेर टिका तूं कसो करतलो, तूं फोटी मारता, एस.टी. लोकांक तूं यूज करता. पूण आयज हे प्रमोद सावंत सराक आमी सल्यूट करतात, कारण जें ताणें उतर दिल्लें तें ताणें पाळून दाखयलें. आनी हेंच जावन आसा BJPचें कार्य. जें BJP सांगता तें करून दाखयता. ह्या एस.टी. पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचेर तुमकां कळोन आयलां, जें तें आमकां आश्वासन दिता आख्खे इंडियेक तें करून दाखयता. फाटीं ताणें आतां वुमन रिजर्वेशन बिलाचेर आसा तेंवूय येतलें आनी आमचे वुमन्सांकूय रिजर्वेशन मेवतलें. आनीक आमचो नरेंद्र मोदी जो इंडियेचो प्रायम मिनिस्टर आसा तो एक विजनरी प्रायम मिनिस्टर. ताका विजन आसा, ताका फ्युचराचें चिंतता, तो 2037 चिंतता, तो 2037 म्हणजे ताका आख्खे संवसारांत लिडर ताका रिस्पेक्ट दिता, कारण ताचें विजन म्हणटा तें विशनरी लिडर तो. ताणें आमकां आश्वासन दिल्लें की एस.टी. आमचे गोंयचे जाती 3 जातींक आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन दितलो म्हणून. आनी ताणें तें जें आश्वासन दिलां तें पाळलां. तेच परी आमी देव बरें करूं म्हणटात आमचे युनियन मिनिस्टर फॉर होम युनियन मिनिस्टराक
बाब अमित शाह हाकाय आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटात, युनियन लॉ मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटात, युनियन ट्रायबल मिनिस्टराक आमी देव बरें करूं म्हणटात आनी सगळे मंत्र्यांक आनी जे आमच्या ह्या बिलाक सपोर्ट केला एनडीए गटान हांकां सगल्यांक आमी काळजाचे खोलायतान देव बरें करूं म्हणटात आनीक आमच्या गोंयच्या सगळे लिडरांक जे कोणी आमकां पाठिंबो दिला एस टी पॉलिटिकल रिजर्वेशन जावपाक तांकां आमी सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटात आनी चड करून आमचे भारतीय जनता पार्टीक जाचो आतां अध्यक्ष आसा बाब दामू नायक ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटात कारण तोवूय सदांय एस टी लोकांचे बरोबर भोंवपी एस टी लोकांक सपोर्ट करपी सो ताकाय आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटात आनी आमी फुडले इलेक्शनाक की आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेवतलें अशें आश बाळगितात आनी आमी सगल्या जे कोण आमकां सपोर्ट केला तांकां देव बरें करूं म्हणटात.